आयज आमी बिचोले बाजारांत लिगल मेट्रोलॉजी एक्ट आणि पॅकेज कमोडिटी एक्ट्सा अंडर इन्स्पेक्शन स्टार्ट केल्लें आसा आणि हांगा एक हार्डवेअर कम पावर टूल शॉप आसा ताचेर आमी रेड मारिल्ली आसा आणि तातूंत आमकां इन्स्पेक्शना वेळार जायते प्रॉडक्ट अशें आशिल्ले जाचेर कांयच डिक्लेरेशन ना. जी मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन आसा कोणी मॅन्युफॅक्चर केला, केन्ना मॅन्युफॅक्चर केला, प्रॉडक्ट कसलो आसा बॉक्सान त्या जावं केन्ना मंथ एंड इयर जो केन्ना प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर केला जावं ताचेर MRP अशे ज्यो गजाली जाय त्यो कांयच ह्या बॉक्सांचेर ना म्हणून आमी ते सीज केला. आनी इन्स्पेक्शना वेळार आनी आमकां आदून आयलें कितें थोडे प्रॉडक्ट जे आसा ताचेर MRP स्मच केल्ली आसा. सपोज 5,000 MRP आहा जाल्यार तेजेर MRPचेर डिक्लेरेशनूच ना, तें स्मजींग केल्लें आसा. आनी ही जी आसा ही ग्राहकाची फसवणूक चालू आसा बाजारांत म्हणून आमी ही रेड कंडक्ट करतात. आनी ह्या शॉपाचेर आमकां जायते वॉयलेशन्स आदून आयल्यात, जायते वॉयलेशन्स आमकां मेळ्ळ्यात. ताका लागून आमी हो तांचो माल जो आहा तो सीज केल्लो. आनी ही जी ड्रायव्ह आसा ही ह्या टायमार फेस्टिवल सिजनाच्या वेळार चालूच उरतली. बिचोली सांखळी जावं सत्तरी तालुक्यांनी आमी अशेंच रेड्स कंडक्ट करपाचे मोहीम सुरू केल्ली आसा. किती आज जाता सीज केला? तो एव्हॅल्युएशन एक्चुअली ते करूं ना, कित्याक ताचेर डिक्लेरेशन जें आसा मेन MRP जो आसा पळय तो प्रॉडक्टाचेर MRP हें केल्लो ना, ताचेर प्रिंट केल्लोच ना म्हणून आमी तो सीज केल्लो आहा माल. सो व्हॅल्युएशन तुमकां आमी हेचेर सांगूंक शकना.